येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. गोंयांत गायी मारपाचेर बंदी हाडात, मागीर त्यो कत्तलखान्यांत आसूं वा घरांनी, नाजाल्यार घडोवन हाडटले आंदोलन. गोरक्षा दलाची गोंय सरकाराक शिटकावणी. जून म्हयनो सोंपत आयलो तरी अजून पडना घसघशीत पावस. चक्रीवादळाक लागून सावथ वेस्ट मान्सूनाक कळाव जाल्लो आसलो तरी फुडल्या सप्तकांत पावसाची हजेरी अपेक्षीत. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्या फाटल्यान 3 वर्सां सावन साखरेचें उत्पादन बंद केलां. अशें आसलें तरी कारखान्याच्या नव्या प्रशासनान फळां आनी भाजीपाल्याचे लागवडींतल्यान कारखान्याक उत्पन्न मेळोवन दिवपाचे यत्न केल्यात. म्हयन्याभरात 1.5 लाखां परस चड कमाई केल्या. शुगर फॅक्टरी बंद पडल्या आता 3 वर्ष झाली आणि हांगा जे क्रॉप्स काडटाले, जे शुगर फॅक्टरी क्रॉप्स काडटाले ते फक्त उसाचोच क्रॉप्स काडटाले. आणि जेन्ना लॉस आयले तेन्ना जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हांगा आयलो कामत म्हणलो, ताणें पळयलें की हांगा कितें आनी क्रॉप्स काडूंक शकतात. आणि ताणें जितली पाडंग जमीन आसली ताजेर कॅश क्रॉप्स काडपाचे, म्हणजे भाजी रोवपाचे, भाजी फ्रुट्स काडपाचे अशें ताणें हें केलें. आणि जितली पाडंग जमीन आसा तितली जमीन यूज करून ताणें आज तो म्हणटा की आपल्या न्यू आउटलेट ओपन केला आणि त्या आउटलेटाक आपल्याक म्हयन्यांतल्यान 1,50,000 हांगा ताका प्रॉफीट मेळटा. ते पयलीं जेन्ना जस्ट 6,000 मेळटालें, आतां म्हयन्यांतल्यान ताका 1,50,000 मेळटा. जर हे जर डेव्हलप अशें केलें जाल्यार खरेंच फुडें तांकां भरपूर प्रॉफीट जावपाक शकता आणि जे कामगार आहात तांचेय तांकांय बेनिफीट जावपाक शकता. आमकां आतां हांगाच्यान जे आमकां पयलीं 6,000 म्हयन्याक जो इन्कम मेळटालो ते आतां ह्या आउटलेटा खातीर आमकां 1.5 लाख मेळपाक लागले दर म्हयन्याक. तेय बी थोडे जाग्या वयले. आतां आमचे फार्मार सगळे जागे आमी भरून काडल्या आनी हो इन्कम आमकां अंदाजे 5 लाख पर्यंत आमकां मेळूंक शकता म्हयन्याक. आतां हो जो आमी काम केला ते हांचे खातीर केला. फाल्यां कोणूय म्हणपाक जाय की संजिवनी फार्म अजुनूय जिवंत आसा, संजिवनी फार्म उरतले आनी हे फार्मा वयले लोक काम करता पळय तांचे बरें जावपाक जाय. हीच म्हणजे सरकारा कडेन विनंती आसा. प्रशासकान सुरू केल्ल्या यज्ञांचे कामगारांनी कौतुक केलां. ह्या यज्ञांक लागून जमीन सुपीक जाल्या अशें तेंचें म्हणणें. आदल्या अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून ही जमीन कितलीशींच वर्सां पडंग उरिल्ली. आमचे साहेब कुठे येले पूण आज पळय फार्मान कोणी अशें लक्ष घालना. तेन्ना ते काकान करता काकान बंद जातकीर आमचे नवीन साहेब येले, पेडणे येवन गेलो. पेडणे फक्त उसाचेच पळयले. आमचे नवीन काम साहेब येतरी आमचं सगळे फार्मान बाहेर लक्ष मारता. खंय पडींग खंय कितें आसा ते सगळे पळयले. आमचे भाजयेचेर लक्ष घातलें. जी आमची भाजी काडटली आमची भाजी गेली ती पयलीं वचपाक लागली. रेटूय बरो गावना आमकां. आनी भाजी आमी काडली केन्ना उरना ती डेली हांगा तर ती आयज उरली फाल्यां भाजी तो पडटा. आनी असो अळसाणे मेळ्ळो आमकां बेस्ट मेळ्ळो आनी रेटूय बरो मेळ्ळो आमकां. असो अळसाणे काडप असो आमकां पयलीं सांगपा म्हणटा आमचे संजीव शेटचं नाव उरपा जाय आमचें कायमचें उरपा जाय. ग्राउंडनट अभी डाल दिया अभी नेक्स्ट भिंडी भी डालने वाला है और कौन सा दोड़ी किया है और कारली किया है. लास्ट ईयर क्या क्या किया था? लास्ट गए साल में पाड़ पड़ा था ये प्लॉट. हाँ. अभी ये बरस यूज किया है इसको. अभी लास्ट ईयर ड्रमस्टिक था वो थोड़ा खराब हो गया इसलिए ये बरस ये यूज करके. इसके पहले भिंडी निकाला इसमें. भिंडी निकाल के बाद में मिलेट्स निकाला. मिलेट्स के बाद ये तीसरा क्रॉप है. फळभाज्यांची यशस्वी लागवडी उपरांत आता नुस्तें वेवसाय विभागाचे मजतीन कारखान्याच्या वाठारात नुस्तें संवर्धना कडेन कारखानो प्रशासनाचें लक्ष लागलां. शेतात नुस्तें तयार करपाच्या हेतान तांणी 3 खड्डे खणल्यात. आयकात सजेत कामतीक. जो आसा पळय तो एक्चुली डंप यार्ड कसो केल्लो त्या टायमार कारखान्यान. आनी हांगा तांच्यांनी अशें ठरयल्लें की जितली आमची हॅजार्डस वेस्ट जी आसा ती हांगा डंप घालपाचें आनी पुरोवपाचें. पण ते दिशेन कांयच जावना. आमी जेन्ना हांगा आयले तेन्ना आमी ते एक आमकां जाणवी आयली की हांगाच्यान आमी कितें तरी फीश फार्मिंगचो प्रोजेक्ट घेवंक शकता. त्या हातून आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान कॉन्टेक्ट केलो. ते आयले आनी ताणें आमकां अप्रुवल दिलो. तातूंत आमी आतां हें सगळें जे पयलीं सामकें भयानक चित्र आशिल्लें सारकें आमी आतां वेवस्थीत लेवलिंग करून पुसून सगळें वेवस्थीत दवरलां. ते आतां येतले आनी ते आमकां फुडलें जें नुस्तें आसा खंयची पीक हें घेवपाचें तें आमकां मार्गदर्शन दितलें. कितले आहात पोंड कितले 3 आसा आमचे कडेन सद्या
आणि बरे लांबचे लांब आसा, अंदाज एक लेंथान एक 20 मीटर आणि ब्रेथान एक अराउंड 7 to 8 मीटर आसा. कितले बिझनेस कितले जाल्ले कशे जातले? एकदा हे वयर येवपाक लागले तर लाख तरी खंयच वचचे ना. आणि एकदा ते लोकांक कळपाक लागले की आमचे कडेन असले तरेचे नुस्तें मेळटा जाल्यार डिमांडांनी वाडटलो. ह्या हो एक इंटिग्रेटेड फार्मिंग एप्रोच म्हणून आमी हातान घेतला. एक्वाकल्चर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि संगीता ओली. गोंयांत गायी मारपाचे जे बेकायदेशीर कत्तलखाने आसूं वा कोणाच्या घरांनी गायी मारपाच्यो घडणुको आसूं त्यो ताबडतोब बंद करच्यो. गायी मारप चालूच उरलें जाल्यार गोरक्षक आंदोलन करतले. उपरांत खंय हिंसा जाली जाल्यार ताका गोंय सरकार जबाबदार आसतलें. गोरक्षक दलाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश प्रधानान गोंय सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. राज्यात गोरवांची राखण जावची आणि गोहत्येक आळाबंद हाडपा खातीर जागृताय करपाक गोरक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश प्रधान आणि गोवंशा रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परबान पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळाचेर सतीश प्रधान उलयतालो. आयकात. मैं यहाँ की सरकार को भी चेतावनी देता हूँ भी जितने भी गौ माता को स्लॉटर करने के इलीगल कार्य चल रहे हैं, चाहे बूचड़ खाने हो चाहे किसी के घर में हो, उनको तुरंत बंद करे. नहीं इसके लिए गोवा के अंदर बहुत बड़ा गोरक्षा दल एजिटेशन करेगा, विरोध करेगा. अगर कुछ गलत होता है तो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी. मेरी एक बार फिर सरकार को प्रार्थना है, यहाँ की सरकार को, वो समय रहते माहौल खराब ना होते हुए इस चीज़ को बंद करे. ये हमारी आस्था का सवाल है. गाय माता को किसी भी कीमत पर हमने कटने नहीं देना. गोवा का नाम भी गाय के ऊपर नाम रखा गया है, इसलिए बार बार मेरी यही विनती है. बड़े भाई साहब सतीश जी प्रधान जो पूरा देश का नेतृत्व देखते हैं गौ रक्षा आंदोलन में, तो उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. और इससे एक वार्तालाप आप लोगों से हो जाए और पूरा गोवा के लोगों को देश में आज क्या गतिविधियाँ चल रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, इसीलिए ये वार्तालाप आपसे हो रहा है. आप सबका स्वागत करते हुए आपको बताएं कि माननीय सतीश जी को भी इस सरकार के समय में 3 साल जेल में रहना पड़ा गाय बचाते समय. ये सब गौरक्षा आंदोलन से जुड़े हैं और 3 साल वो 16 में उनको अंदर कर दिया गया और 19 में वो बरी हो गए क्योंकि जो आरोप किए थे पूरे वो झूठे थे. तो उसी समय एक मुझे पता नहीं आपको मीडिया को पता है कि गौ रक्षक गुंडे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले जो हम सबका अपमान हम माने थे. और वही टाइम हम लोग मीडिया में आपसे वार्तालाप करके इसका निषेध भी किए थे क्योंकि गौ रक्षा से हम जुड़े हैं, आप जानते हैं. और मेरा नाम भी यहाँ के गोवा के पुलिस ने गुंडा लिस्ट में डाल दिया और हमारे साथी सब गए महीने में डीजीपी साहब को मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट मांगी, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं दी गई. इस देश की इकॉनमी पूरी गौ माता पे है. गौ माता के दूध से, गौ माता के गोबर तक, गौ माता के मूत्र तक इस देश की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा, रोज़गार पैदा करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा गौ माता का है. हम आने वाले समय में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन गौ रक्षा दल का गोवा में कर रहे हैं. उसके साथ साथ ही हम उसके साथ साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, गौशाला जहाँ पे हनुमान जी की गौशाला है, उसके साथ साथ हम 2 बड़े प्रोजेक्ट इस देश को दिखाएंगे. किस तरीके से गाय से बिजली बन सकती है, किस तरीके से गाय के गोबर से गैस बन सकती है, किस तरीके से गाय एक रोज़गार देती है, किस तरीके से गाय जो है एक कृषि उपजाऊ भूमि पैदा करती है. इसकी विस्तृत जानकारी, एक विस्तृत रिपोर्ट हम अपने अधिवेशन में पेश करेंगे. और गाय के माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला अधिकार गाय माता का है. उसके और बाकी सबके अधिकार दूसरे हैं, वही सबका पालन करती है. और उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हम अपने अधिवेशन में टेबल करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम आपको शेयर करें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
1.5 वर्सा पयलीं सरकारान उजो पालोवपी विभागांतल्या नोकऱ्यांची जायरात काडलेली. देखून जायत्या भुरग्यांनी मुलाखती दिल्ल्यो. कांय भुरग्यांची निवड केली खरी, पूण ड्रायव्हराच्या पोस्टाक मात कोणाक घेतल्यात काय ना हाचेर सरकार तोंड धापून आसा. ड्रायव्हर जॉब स्क्रॅप केला जाल्यार सरकारान तशें जाहीर करचें. समाज वावुरपी तारा केरकारान मागला. युवा पिळगेक फटोवपाचें काम भाजपा सरकारान केलां. तारान सरकाराची खरडपट्टी काडल्या. आयकात तिका. सरकारांनी 1.5 वर्सां पयलीं फायर ब्रिगेडाचून हे काडलेले, म्हणजे कामाक घेता म्हणून एडवर्टायज घातली, भुरग्यांक आपयले, सगळ्यांनी इंटरव्यू दिली. तितून ड्रायव्हराचोय पोस्ट आसतलो. सगळ्या पोस्टांनी गव्हर्मेंटान त्या जाग्यांनी प्रत्येकान घेतले थंयसर, पण ड्रायव्हराचो पोस्ट आज पर्यंत तेंच्यानी डिक्लेअर करूंक ना तो स्क्रॅप केलो म्हणूनय ते कोणाक सांगोंक ना. तो भितूरल्या भितूर तसो दवरलो. आतां आमकां कितल्या तरी भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमची इंटरव्यू घेतल्या, आजून आमकां खंयसर घेयना म्हणून. म्हाका एक सांगिल्लें दिसता, अशें लोपाचेपी करून त्या भुरग्यांचो टायम वेस्ट करता. कित्याक ते लोक बाबडे दुसरे कडेन खंय जॉबाक वचोंक शकना, गेले जाल्यार परत थंयसून घेवन आमकां हांगा सरकाराच्या हितून वचपाक जाय. ताका लागून बरे भशेन जॉबूय तांकां खंय करूंक मेळना. एक तेंच्यांनी सरकाराचेर विस्वास दवरला आनी त्या विस्वासाक लागून ते भुरगे बाबडे तळमळटा. सरकाराक जर तांकां घेवपाचें ना जाल्यार सरळ डिक्लेअर करपाचें की आमी ऑलरेडी ते जॉब आहा ते ड्रायव्हराचे आमी स्क्रॅप केला म्हणून. कित्याक आश्वासन दिवन दवरल्या? तुमी आतां 2 लाख लोकांक जॉबाक घेता म्हणटाले, त्या हेतून तरी ताका घुसयानी काडा तरी. आनी ऑलरेडी खरें म्हणटा जाल्यार फायर ब्रिगेडान ड्रायव्हराची गरज आसा आनी म्हणूनच तुमी ते पोस्ट काडलेले. अशें न्हू की तुमी बेश्टेच काडलेले म्हणून. का सरकाराक पयशे मेळोंक ना? ते ड्रायव्हराक जे भुरगे येयले तेंची एपत ना तुमकां पयशे दिवपाचे म्हणून तुमी ते दवरल्या? का तुमकां कोण तरी तुमचो एजंट मेळोंक ना की ते भुरग्यांक एप्रोच करून पयशे काडपाक लागून? अशें कितें आसा जाल्यार ते तरी कळया. त्या भुरग्यांक कोणाक वचून पयशे घेवन तरी तुमकां तुमच्या तकलेर घालतले ते घेया म्हणून, आनी ते तरी कळया. त्या भुरग्यांक तुमी सांगता जॉबाक घेतले म्हणून तेंचे सगळे तुमी फॉर्मेलिटी तुमी पूर्ण करता आनी ते काडटा आनी तशें दवरता. आज 1.5 वर्स जाले पळय, ते खंय तरी प्रायवेट जॉबाक वयतले जाल्यार सुद्दां मदीं तांकां सोडचें पडटलें. दुसरी गजाल, खंय तरी कोणाक कंपनीन कामाक लागतले म्हणटले जाल्यार ते सोडचें पडटा. पूण सद्या ते कोणाची आदी मदीं कोणाची अशी गाडी चलयता आनी आपलें पोट चलयतात. पूण सरकारान ते स्क्रॅप केले म्हणून तरी सांगपाचें हो उद्देश आहा पळय. अशी दिशाभूल करून युथांक फसवणूक करपाचें काम करता हे सरकार. ह्या युथांक फसवणूक करता अशें त्या भुरग्यांक दिसता. आनी ते भुरगे खरेंच तुमकां सांगता इतले नर्वस जाल्ले आसा की जॉबूय ना, काय ना, आनी सरकारूय कितें आहा तें सारकें सांगिना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी मनीषा जाधव. कदंब महामंडळ खासगी बसवाल्यांक सुखान जगपाक दिनात. कदंब महामंडळाचो MD कायद्यान वागता, पूण जनरल मॅनेजर संजय घाटे कदंबाची उदरगत करपाक शकलो ना आनी खासगी बसवाल्यां कडेनय बरे संबंद दवरपाक शकलो ना. देखून ताका काडून उडयले बगर महामंडळा कडेन कसल्योच उलोवण्यो जावप शक्य ना, सुदीप तामणकारान म्हटलां. सुदीप तामणकारान मिडियाक सांगलें, माझी बस नावाची स्कीम मंत्रिमंडळा कडल्यान मान्यता घेवन प्रमोद सावंतान काडल्या. असलेल्या रुटार आनी कदंबा घालून खासगी बसवाल्यांक त्रास करून दवरल्यात. तुम्ही खासगी बसवाले आमच्या गटाखाला येयात, नाजाल्यार तुम्ही सोंपतले अशें खंय तांकां कदंबावाले सांगतात. आयकात तामणकाराचे आरोप. आता जेन्ना सरकारान म्हणजे कदंबान जेन्ना ती माझी बस कितें तरी स्कीम काडल्या आनी सरकारान कॅबिनेट अप्रुवल घेवन ती अनाउन्स केल्या, तेन्नाच्यान खास करून फोंडा रुटाचेर इलिगल ऑपरेशन जे आहा कदंबाचें तें वाडलां. कालेच्यान एक पयली बस आसतना परत नवी बस स्टार्ट केल्या, आनीक 2-3 कडेन परत नव्या रुटांचेर बसी स्टार्ट केल्या. आनी मागीर ते बसकार आमचे जर विचारपाक गेले जाल्यार तांकां उतरां दिली वता कितें की तुमकां आमी सोंपोवपाक ह्यो सगळ्यो बसी स्टार्ट केल्या कदंबान, तेन्ना तुमी आमचे म्हाजी बस स्किमा तेच्या अंडर सगळे जाण या म्हणून. आतां अशी जी पळय सगळी दादागिरी पळय चल्ल्या, एक्चुअली प्रत्येक फावटी कितें आसा कदंबाक परमिटान आसतना गाडयो स्टार्ट करता. आयज जो MD आहा ह्या MDक खरेंच हांवें आतां बसकारांक सुद्दां सांगला, ताका काय म्हणपाक सोदिना, कित्याक तो कायद्यान वागता. तेणी एक मेमोरंडम सुद्दां काडला कदंबाक की जी नवी बस स्टार्ट करतले पळय ती आमच्या वांगडा मिटींग करून स्टार्ट करप कदंबाची, जणू की झगडी जावपाची न्हू म्हणून. मागीर कार्लोस आल्मेदा जेन्ना कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसलो त्या वेळाचेर वत MD आनी कार्लोस आल्मेदा आनी निखिल देसाय डायरेक्टर यांच्यानी मेळून कोऑर्डिनेशन कमिटी काढलेली की कदंबा आनी आमी सुरळीत चलचे म्हणून दोगांचे. आमी खंयच म्हणिना कदंबा बंद कर किंवा तेंचे विचार ना की आमच्यो बसी बंद कर म्हणून.
आनी आमी म्हणटा कितें दोगांयनी मेळून सुरळीत हे जर चलपाक जाय जाल्यार कोऑर्डिनेशन कमिटी जाय. पूण जो हो घाटे संजय घाटे पळय जी व्यक्ती हांगासर पळय आज बसयल्या हांगासर हेणी आपल्या सर्विसीच्या टेन्युअरान एक दीस कदंबाकूय बरी फायद्यान हाडपाचो विचार करूंक ना आनी प्रायवेटान कडेन बरें रिलेशन दवरूंक ना. ह्यो सगळ्यो बशी बिशी चलता पळय जाल्यार त्याच्या हेचेर आयज पळयता आमी एक्चुअली मुद्दम तेका हे करपाक गेल्ले गिराव घालपाक, पूण आयज तो ना हांगासर. तेका ती वेळाना गाडी दिल्या कॉर्पोरेशनाच्या कुस्तार वर्रात भोंवता सगळे कडेन. आतां 78,000 सॅलरीचो आनी एडवर्टायजमेंट तेका काडला, 2 एक्सटेन्शनां सरकारान दिली. त्या घाटेचेर विश्वास दवरून आनी कितें गाडयो हे करप म्हणून हांवें आतां एमडीक तेच सांगला की त्यो हे पळय ज्यो बशी पळय आहा त्यो बंद करा. तेणी म्हाका कितें सांगला एक रिप्रेझेंटेशन दी. ते नव्यान एक रिप्रेझेंटेशन फाल्यां किंवा परवा तेका दितलो हाडून किंवा सोमाराक दितलो, ते हाडून नव्यान दितलो. आनी सायमल्टेनियसली आमची जी मागणी आहा सरकारा कडेन की सरकारा कडेन म्हणजे कदंबा कडेन आमची मागणी कितें आहा की घाटेक काडल्याशिवाय म्हणटा तो पर्याय काय ना. मोटर व्हेकल ऍक्ट बरे तरेन चालीक लागतलो अशें दर एका मंत्र्याक तें खातें दिले उपरांत दिसतालें, पूण सगळ्यांनीच निरशेवणी केली. माझी बस स्किमी अंतर्गत खाजगी बसी सरकाराक चलोवपाक दिवपाकय कशेच तयार नात. कित्याक तें सुदीप सांगता, आयकात. आमी न्हू कितल्या तेंपान न्हू एक खोशी जाल्लेले. खोशी म्हणजे हांव सदांच कितें सांगतालो की सुदीन ढवळीकरान जेन्ना मंत्री आसलो पळय ट्रान्सपोर्टाचो तेन्ना न्हू तो मोटर व्हेकल ऍक्ट सुदीन ढवळीकरान फोंडोपेटयेन बंद करून दवरलेलो आनी चावी घट करून ते कुलपाक चावी काडून जानियांक बांदलेली. पण जेन्ना मोहीन गुदिनो पळयलो न्हू तेन्ना मागीर तो मोटर व्हेकल ऍक्ट भायर काडलो आनी आतां मोटर व्हेकल ऍक्टा प्रमाणे सगळ्यो गाडयो चलतल्यो अशी आमकां अपेक्षा आसली. पण मोहिनान तो व्हरोन आतां शशी कानोळकार म्हणून त्याच्या बोल्सान घाणांक दवरला. तो शशी कानोळकार हो टेलर आनी शशी कानोळकाराच्या बोल्सान दवरला आनी थंय मोहिनान तेका आतां बट्टण लायला. पूण कितें आतां मोटर व्हेकल ऍक्ट म्हणटा तो आनीक हे करपाक तयार ना थंयचो. अशी परिस्थिती सगळी जाल्लेली आहा. ना म्हाजी बस ती स्किमीक आमकां इंट्रस्टूय ना आनी आमी कोण बसी दिवपाचे नाय. आतां तेच तुका सांगलें न्हू 3,000 तर म्हयन्या दिसाक तर एक्सपेंडिचर धरलो. म्हणजे सगळो खर्च समजा अर्निंगांतल्यान काडलो. म्हणजे बस चलोवन समजा तेंच्यांनी ड्रायव्हर कंडक्टर डिझल सोडयले कदंबाच्या अंडर दिल्या उपरांत आनी बसकाराक एक तर दिसाक 3,000 तर ते दितले जाल्यार ते हेका आमच्या म्हयन्यांक 3 कोटी सुमार जाता. 31 कोटी जाता. पूण आमचो प्रश्न कितें हे वर्साक 31 कोटी जाता. म्हणटकीर हांगासर आमचो प्रश्न कितें आहा 18 कोटी आमचे फ्युअल सबसिडीचे देणे आहा पळय सरकार प्रोविजन करपाक जाय ते दिवंक शकना. 2 कोटी इन्शुरन्स सबसिडीचे म्हणजे 20 कोटी जर दिवंक शकना 31 कोटी सरकार आमकां दितले. म्हणून हे बसी आमच्यो चलयतले आनी निमाणे काडून थंय रस्त्यार खंय टायर बियर जल्ले काय काडून उडयतले आनी आमकां बिकेक पावयतले. निमाणे आहा पळय जगता पळय ते आमकां खंय तरी भीक मागोंक लायतले आनी कदाचित थोडे मागीर आमकां हांगाय बसचें पडत येवन भीक मागपाक मागीर. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 12व्या काना बाणावली ग्रामपंचायत कपांत काना बाणावली स्पोर्टिंग असोसिएशनाचेर 3-0 अशें घसघशीत जैत मेळयलें. पळयात काय रंगतदार डावपेच. दोन्ही पंगडांनी आपली कुशळताय आणि रणनीती दाखयत खेळ सुरू केलो. ताका लागून पयले अर्द गोल नासतना सोंपले, पूण दुसऱ्या अर्धात नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आपले डावपेच दाखयले. पयलो गोल 50व्या मिनटार जालो. उपरांत 54व्या मिनटार दुसरो गोल जालो. 2 गोलांच्या आघाडीचेर समाधान जावंक नाशिल्ल्यान नावेली स्पोर्टिंग क्लबान खेळ सोंपोवपाच्या कांय वेळा पयलीं आनीक एक गोल करून 3-0 अशें जैत मेळयले. काना बाणावली स्पोर्टिंग असोसिएशनान आपले परीन यत्न केले खरे, पूण तांकां यश आयलें ना.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी मनीषा जाधव. जून महिनो सोंपत आयलो तरी गोंयकारांक धादोशी करपी पावस अजून नदरेक पडना. चक्रीवादळाक लागून साउथ वेस्ट मान्सूनाक कळाव जाला असो अदमास आसलो तरी फुडल्या दिसांनी राज्यांत घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. पळयात, येता त्या दिसांनी राज्यांत मान्सून एक्टिव्ह जातलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले कांय दीस आनी फुडले सप्तकभर पावसा सांगातान वाराय गळटलो. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. तापमानात उणाव जाणवतलो. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 28 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पावस पडलो जाल्यार तापमानात बदल जावं येता. 26 तारखे मेरेन येलो अलर्ट. सप्तकाच्या अखेरेक राज्यांत घसघशीत पावस. शुक्राचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 28 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.